नमस्कार. विश्व कोंकणी केंद्राच्या युट्यूब वाहिनीसान हांव वनिता नायक सर्व वीक्षकांक स्वागत सुस्वागत करता. उत्तर कन्नडचो कोंकणी परमळ हे आमगे कार्यक्रमाक आजी हांगा सोयरे म्हणून ऐरसाची शिरशीचे वासुदेव बालकृष्ण सांबा. तुमका स्वागत आणि नमस्कार. सर्वांक नमस्कार. आता हांगेले एक सांचो परिचय हांव करून दिता आणि त्यानंतर आम्ही तांगेले उलोवचे सुरू करूया. हांनी एक कोंकणी साहित्य आणि कोंकणी मोगी कोंकणीचेर मस्त हांका एक नमुना आस्त आसा. कोंकणीन तो ताणे अनेक विशयार लेखन केल्या. कोंकणी पत्रिकांत तो तांगे लेखन आसा. पंचकादायी, सरस्वती प्रभा आणि कोंकणी सौरभ अशी. कोंकणी विशयान तो डिप्लोमा करून डिस्टिंक्शन मेळयला. त्यांनी हिंदी विशयान सुद्धा प्रावीण्य मिळेल असा आणि बँकान तो पहिले त्यांनी काम करत आशिल्ले, आता निवृत्त आसाचे. तर आनी इतले तांगे बद्दल मस्त इतली माहिती आम्ही तांगेल्या उलयत करून घेऊया. तुमका अनेक पंत स्वागत. तर मग पहिले प्रश्न तुमका अशी विचारचे आसा की तुमगेल सानपण कशी आशिल्ले. आता साधारण तुम्ही 75 वर्षा लागी पावला. तेन्ना ओट्टो विंगड आशिल्लो आताच्या लेखान. ते सान प्रमाणात सांगा तुमगे सानपण कशें आशिल्लें. सानपण म्हळ्यार आता तुम्ही सांगितलं म्हणे की 75 इयर्स पहिले त्या वेळाचेर आमगेली एक हळ्ळी एक खेडे प्रदेशांत म्हगेलो जल्म जालो. कुमटा तालुक्याचे गोकर्णच्यान 5 किलोमीटर दूर आशिल्ले दुब्बनसिसी म्हणले एक गांव. त्या खेडेंत म्हगेलो जल्म जालो 1952 इसवीन. त्या वेळाचेर त्या गांवाक रस्तो सौलभ्य ना, करंट ना, बाकी खंयच्याय विशयाचेर थंय आमकां हे ना, आवश्यकता आशिल्लें सामान मेळना. कसलेय असल्यार एक गोकर्णा येवका नाजाल्यार बंकेकोडला वचका लागीं म्हळ्यार. आतां म्हगेले 4वी पर्यंत शिक्षण दुब्बनसिसी प्रायमरी स्कुलां जालें, सरकारी प्रायमरी स्कुलांत. ताज नंतर 5वेच्यान हनीहळ्ळी म्हणली गांवाक थंय आमी 5वेच्यान 7वी पर्यंत थंय शिक्षण जालें. हनीहळ्ळी म्हळ्यार तुमकां गोतूरच्या पुरो यशवंत चित्तलाल गांव. यशवंत चित्तलाल प्रति एक कादंबरी काणी खंयचेय घेया कन्नडांत तांतू हनीहळ्ळी गांवचे प्रस्ताव उरता. ह्या हनीहळ्ळी गांवांत म्हगेले हायर प्रायमरी शिक्षण जालें. 7th पर्यंत थंय शिकले. ताज नंतर बंकीकोडलो थंयच्यान आनी 1 किलोमीटर दूर बंकीकोडलो म्हणलो गांव आसा. ते आनंद आश्रम हायस्कूल म्हण उत्तर कन्नड जिल्ह्याचे दुसरेचे स्थापन जाल्ले हायस्कूल ते 1949 म्हळ्यार गिब्बा हायस्कूल फर्स्ट कुमटाचे, सेकंड आनंद आश्रम हायस्कूल बंकीकोडला. थंय आमी शिकता आसतना आमगेले अनेक मास्तर लोकांनी सुरम एक्कोंडी म्हणून फेमस कन्नड पोएट तो रायटर तागेली प्रभाव म्हळ्यार आमकां SLC वेळाचेर आनी ताणें कन्नड शिकोवचे आशिल्ले. त्या वेळाचेर ताणें बरोवचे पद साहित्य उठो पळोवन अमके एक नमुन्यान आसक्ती. आमी बी तशी तागेल्या म्हणके जावका आमी बी बरोवका म्हणली आसक्ती. तशी आमगेले म्हळ्यार आमगेले गांवच्यान 4 किलोमीटर दूर बंकीकोडला. थंय आमी प्रति दिवस चमकून येवचे. ते हरगंडींतल्यान दांटून गाद्या हाळी वेल्याचेर म्हळ्यार रस्तो ना, पायवाट चमकून येवका. आनी विशेष म्हळ्यार आमगेले दुब्बनसिसी गांवांत आमगेले मात्र एक GSB समाजाचे घर. बाकी पुरो एक सायडाक समुद्राचे वेळेचेर गाबीत लोक आनी एक सायडाक हालक्की वक्कल लोक. तांगेली केरी त्या केरी भितर मध्य आमगेली एक घर. आमगेली सान आंगडी आशिल्ली. ती आंगडी बी चलोवन घेवन आमी शेत भात बी कर घेवन जीवन करनाशिल्ले. तशें आमगेलें बाल्य. हांव SLC पर्यंत चिमणी दिव्यांतूच वाचिल्ले पुस्तक. तसले कश्टान आमी व्हड जाल्ले. तेन्ना तशी आशिल्ले. आता आयकल्यार आमकां कशी केली की म्हणून दिसता. आता चेडवा सांगल्यार ते कळना. अनुभव ना. तर ते साहित्यात तुम्ही आता इतलं केलेलं काम पळयल्यार तो प्रवास केन्ना सुरू जालो. आता सांगितलं म्हणजे बंकीकोडला हायस्कुलांत आमी आनंद आश्रम हायस्कुलांत शिकत आसतना SR एक्कोंडी तशीच गौरीश कायकिणी मामो गोकर्णचे पहिले बंकीकोडला हायस्कुलांत मास्तर आशिल्ले त्यांनी. आमी बाप्पा जयंत कायकिणेल बाप्पा गौरीश कायकिणी फेमस रायटर मस्त चिंतक रायटर 100 गटल्यान पुस्तक बरयलें त्यांनी.
कन्नड मराठी कोंकणीत बी बरयल्या. तांगेर एक मिनाक्षी म्हणले एक कवन संकलन आम्ही उत्तर कन्नड जिल्हा कोंकणी परिषदा वतीन सिरसींत प्रकट केल्या. तशी तांगेले एक प्रभाव म्हणजे आम्ही हायस्कुला असतानाची तांगेले एक प्रभाव साहित्याचो आमचेर पडलो. तसो आम्ही बी तांगेले म्हणके बरोवका आणि आमगेले हायस्कुलांत SR एकोंडे मास्तरान प्रति म्हयन्याक एक वॉलपेपर म्हणटा न्ही तशी गोडे पत्रिके म्हणटात ते गोडे पत्रिके केल्ले आमच्या हायस्कुलान. थंय विद्यार्थी लोकांनी बरी इल्ली पद उरतली काणी उरतली असले कसले तंतून आमी शिकता येत आशिल्ले. ते स्टुडंट्स बी वता आशिल्ले मास्तर बी वचता आशिल्ले आणि प्रति वर्ष एक सविनेर करता आशिल्ले आनंद म्हण. त्या सविनेरांत आमी बी लेखन बरयत आशिल्ले. थंयच्यान म्हगेले साहित्याचे हे प्रारंभ जाले 1967. वय म्हगेले एस जाले 1967. 58 इयर्स बॅक. हय हय. तर तुम्ही अनेक संस्थेखातीर काम केला कोंकणीच्या. तो प्रवास कशे आशिल्लो ते एक थोड्यान तुमकां सांगा. तो प्रवास म्हळ्यार हांव फर्स्ट ऑफ ऑल 1939 इसवीन तो कुमटेचे माधव मंजुनाथ शानबाग हांणी अखिल भारत कोंकणी साहित्य परिषद बांदलो. तांगेले एक प्रयत्नान तेदो पर्यंत कोंकणी जागृती खंय वचनाशिल्ली. खाली घरांत आमी उलयत आशिल्ले बोली जावन आशिल्ली ती. वय उत्तर उलयचे साहित्य असले रचनेत कोणी हात घालनाशिल्लो. कोंकणी लोक सुद्धा ना साहित्य कन्नडान बरयत आशिल्ले. होय हय. मस्तकान बरयल्या तशी. वय कोंकणी साहित्य आणि कोंकणी कवन जावं पद जावं खंयचीची त्या वेळाचेर जास्त प्रख्यात नाशिल्ली. अनलेस रायटिंगात उरले शिवाय ताका भाशेची अभिवृद्धी जायना. म्हणले खातीर 1939 इसवींत माधव मंजुनाथ शानबाग हांणी सबंद आमगेले उत्तर कन्नड एक न्ही गोवा इवन केरळ कोच्ची पर्यंत तांणी प्रवास करून वकील आशिल्ले त्यांनी तांगेले जिवनांत आनी कोंकणी खातीर मुडीपू म्हणटा न्ही वय तशें आमी दवरून तांणी प्रयत्न करून कारवारा भितर 1939 इसवींत जून म्हयन्यांत तांणी अखिल भारत कोंकणी परिशदाचे फर्स्ट संमेलन केले. ते ताजे निमित्त आमकां कोंकणीचे अवेरनेस गांवांत आयले. वय श्यामम कृष्णराव म्हणले आमगेले प्रसिद्ध साहिती वय कोंकणी कन्नड दोन्ही भाशेचे उभय भाषा साहिती त्यांनी वय त्यांनी गोंयांत आशिल्ले. वय गोंयांत मास्तर जावन आशिल्ले. त्यांनी शिरसीक येवन उत्तर कन्नड जिल्हा कोंकणी परिषद निर्माण करता म्हणून एक आकांक्षा आशिल्ली तांगेली. ते त्यांनी आमकां सांगले. ते आमी सिरसी भितर एक संघटन करून डॉक्टर VS सोंदे आशिल्ले डॉक्टर LH पै आशिल्ले कासरकोड आशिल्ले आनी सगळे लोकांनी मेळून आमकां बी घेवन आमी तेन्ना कॉलेज स्टुडंट्स आमकां बी घेवन तांणी ही संस्था उत्तर कन्नड जिल्हा कोंकणी परिषद संस्था बांदली. ताज नंतर आमी चेंज जाता गेले. हांव कार्यदर्शी जावन 5 वर्स काम केले. मस्तीतली कोंकणी काम केले. ताज नंतर आमी तशीच कर्नाटकांत कोंकणी साहित्य अकादेमी जावका म्हणून एक चळवळी जाली व्हड प्रमाणाची 1990 इसवींत. त्या वेळाचेर बेंगळुरा भितर व्हड जाता केली. बस्ती वामन शणै मामा हांगच्यान लोक आपण घेवन गेल्ले. कुंदापूरच्यान कुळप्प म्हणून घेवन आमगेले कुंदापूर पै तांणी सुमार लोक आपण घेवन आयिल्ले. क्रिश्चनाची एकली फर्नांडीस म्हणून आशिल्ली विनिफ्रेड फर्नांडीस ती XMLA तिणे बी कुंदापूरच्यान आनी तालुक्याच्यान मस्त लोक गेल्ले. तशे हजारो लोक आमी बेंगळुरा भितर जमवण जाली जांचो हांव बी आशिल्लो. ताज नंतर आमी त्या वेळाचेर बंगारप्पा चीफ मिनिस्टर आशिल्लो. बंगारप्पा त्या वेळाचेर गांवांत नाशिल्लो. तांणी आउट ऑफ स्टेशन आशिल्ले. ताज नंतर राज्यपाल खुर्शीद आलम खान म्हणून राज्यपाल हांव बी तांतूय एक 10 लोकांक आमकां भितर आपयल्ले आनी तो हांव बी आशिल्लो. थंय वचून आमी तांकां मनवी दिवन हें करून मुखार कडेन आनी बस्ती मामालांनी प्रयत्नान 1994 कोंकणी साहित्य अकादेमी निर्माण जाली. ते बी हांव तांतूं एक्टीव जावन काम केलें. वय 2 पिरियडाक हांव कोंकणी अकादेमी सदस्य जावन नेमणूक जाला. 1999 to 2001 पर्यंत एक पर्यंत आनी 2001 to 2004 पर्यंत अशी 2 पिरियडाक हांव कोंकणी अकादेमी सदस्य जावन काम केलें. आता पळया तुम्ही वृत्तीन एक बँकान काम करता. होय आता बँका काम म्हणल्यार भितर ते अकाउंट बी आयले.
तामतुल्यान वेळ कारण हे साहित्य खातीर तुम्ही कशी ते सांगड घालतशी ते म्हळ्यार हे साहित्य निर्माण बँका जॉईन जावना फुडे ताजे किंत पयलींनूच म्हगेलें म्हळ्यार 1967 आमी SSLC आसतना त्या वेळाचेर सुहास हरिटे म्हणून एकले सरस्वताचे आमगेले मास्तर आशिल्ले. तांणी म्हाका हांव नाटकांत बी पार्ट करता आशिल्लो कन्नड नाटकांत. त्या वेळाचेर तांणी एक कोंकणींत कीर्तन बरोवन दिल्ली रामायण आधुनिक रामायण म्हणून. ते कोंकणींत हिंदी पद ताका मध्य मध्ये सिनेमा पद हिंदी ती घालून घेवन ते 15 मिनिटाचे म्हाका कीर्तन कर म्हगेले कडेन ताणें करशिल्ली. तांणी बरोवन दिवन हांव ते बाय करून सांगलें. त्या धरून म्हाका हांव बी बरोवपा म्हणलें एक इच्छुकता स्टार्ट जाली. तशें जावन ते हांव हायस्कूल डेसांत ताजे नंतर कॉलेज अंकोला कॉलेज आसतना सिरसी कॉलेज आसतना 2 कडेन हांव शिकला. त्या वेळाचेर आमी प्रति वर्ष गॅदरिंगा वेळाचेर कोंकणी नाटक जावूं काय म्हण वत्ताय करून आमी कोंकणी नाटक करशिल्ली. त्या वेळाचेर दुसऱ्यान बरयिल्लें नाटक करच्याक आमकां ते लोक मेळनात समज आर्टिस्ट लोक म्हणल्यार खातीर ते आर्टिस्ट लोकांक पळोवन हांव सन नाटकां बरोवंक घेवन तेन्ना स्टार्ट जालें म्हगेलें. पात्र पळोवन नाटक पात्र पळोवन तांकां समजत तसलें एक काणी स्टोरी निर्माण करून त्या स्टोरीचेर हांव डायलॉग्सांनी बरोवंक घेवन आनी तेन्ना कशें की म्हळ्यार पद आमगेले कोंकणीन स्वता पद बरोवच ना हिंदी पद आशिल्लें कोंकणीन डब करचें. गोरे गोमटे रूप तुगेलते चमकणते चंद तू हसल्यारी फूल फुलताची तोंड जाता बंद दूर तू राम नाका रबुन सतो नाका तुम्हारा नाम क्या है तुम्हारा नाम क्या है तशी हिंदी पदाचेर कोंकणी करचें. इवन कन्नड पद सुद्धा केल्ले आसा हांवें. आकाशांत पडिल्लो पावसू भुंयचेरी एक जावका ह्या जल्मांत सुख भोगच्याक तूं मेगेलो हात धरका हांव आसा तुगेल्यागी तूं यो गो मेगेल्यागी आकाश वे बिडली मेले तेन्ना केला पद आणि ती कन्नडांतली एकदम फेमस पद. हय ते हांव कोंकण्यान करून आमगे नाटकां भितर मदीं सिरसूचे ते नाटकाचे हे वाढता पदाचे आवड. हय. तर हे तुम्ही प्रदीर्घ काळ कोंकणी भाषेचेर काम केला तेन्ना अनेक अनुभव येतात. आता तुम्ही सांगले कसं कसं केला तातूंतलो एखादो अशी अविस्मरणीय अनुभव आसलो. अनुभव म्हळ्यार प्रत्येक नाटक प्रत्येक हे अनुभव दिवच तसलीच जाल्यार अशी तुमकां आज वर काय याद आसा विशेष अशी विशेष अनुभव म्हणून सांगल्यार आमी श्रीकृष्ण पारिजाता म्हणले नृत्य रूपक बरयल्ले हांवें बरोवन ते आमगेले शैला मेळा मंगळूर म्हणून संगीत टीचर आसा तिणें ताका राग संयोजनांनी करून वनिता कुलकर्णी म्हणली एक कोंकणी ही केल्ली तिणें कॉलेज शिकता आशिल्ली ती डान्सांत विद्वत केल्ले तिणें ते कोरियोग्राफी टू करून आमी ते नृत्य रूपक तयार केले. ते तयार केल्ले बस्ती कोंकणी अकादेमी अध्यक्ष आसतना तांणी हांगा सदाशिवगड कारवारांत एक संमेलन केल्ले कोंकणी संमेलन त्या वेळाचेर ते थंय प्रदर्शन केलें. ते पळोवन तांणी भारी खुशी जावन घेवन आमकां दिल्लींत 1995 करचे परते दिल्ली भितर अखिल भारत कोंकणी संमेलन केल्लें कोंकणी दिवस म्हणून 2 दिवसाचे कार्यक्रम दिल्ली भितर. त्या वेळाचेर आमकां आमगेले टिमाक तांणी थंय सिलेक्ट केले. जाल्यार तुम्ही आता दिल्लीन केलें दिल्लीन हांगसाना लोक गेले की थंय बी कोंकणी लोक आसले. थंय कोंकणी लोक आसा जे ऑर्गनायज केले तांणी थंयचे कोंकणी समाज लोकांनी ऑर्गनायज केले म्हळ्यार ताजे हे पुरा व्यवस्था पुरा तांणी केल्ली प्रोग्राम अकाडेमीचो. तेन्ना आमकां हांगच्यान आमी गेल्ले हांगच्यान कारवार वचून ते जयंता एक्सप्रेस म्हणून 3 दिवस ट्रेनाचेर प्रयाण आमी 15 लोक एक टीम गेल्ले आमगेले म्युझिशियन पद म्हणटले एक्टर्स जास्त करून कॉलेजाचे स्टुडंट्स आशिल्ले तांकां घेवन आमी वचून थंय वचून तो प्रोग्राम करून दिलो. तो एक म्हगेल्या जिवनांत अगदी विसरनाशिल्लो तसलो कार्यक्रम बस्ती मामाले कृपेन मेळ्ळो तो आमकां. त्या नंतर बी अनेक कडेन आमकां आपयल्या मुंबईत आमगेले कार्यक्रम जाल्याचे हांगा उत्तर कन्नड जिल्ह्याचे सगळे गांवांत मोस्टली कारवार धरून हांग पर्यंत भटकळ पर्यंत प्रत्येक तालुक्यांत प्रत्येक गांवांत आमगेलें कोंकणी नाटक जालें. तशें हुबळींत आमगेले शेषगिरी कामत मामा
ते आमगेले कोंकणी समाज आसा GSB समाज तांणी आमकां प्रति वर्ष चवथी वेळा थंय आपोवन घेवन आमगेलें नाटक करत दिसलें अशें मस्तीतलें हें जालें. आनी हांवें ती 67 कोंकणी कीर्तन केल्ली. ताजे नंतर 73 हांव परत बंकी कुडलां सिंडिकेट बँकात जॉयन जालो. फर्स्ट ब्रांच तेमगेले 1973 थंयचे सारस्वत समाजा लोकांनी पुरो ते याद दवरून न्हू मी तीच कीर्तनां आनी परत तांगेले ते काशी मठ म्हणून असते काशी सरस्वती मठ त्या मठा भितर आनी परत करशिल्ली. ते एकमेकांच्या जिवनात विसरनाशिल्ली तसली घटना. हा त्याचे तर आता तुम्ही हे कोंकणी सिनेमांत सुद्धा काम केलं. तो सिनेमान तो काम करचो अनुभव विंगड होता त्याचे बद्दल थोडे सांग. ताजे बद्दल म्हळ्यार म्हगेले फर्स्ट कन्नड पिक्चर 1-2-3 पिक्चरांत काम केल्या. हा सामसन रोल म्हळ्यार म्हगेलो अगदी क्लोज फ्रेंड आनी क्लासमेट नीरनळी रामकृष्ण म्हण. हा. तो कन्नड मस्त पिचले पिक्चरांत पुट्टण कणगाले पिक्चरांत काम केलें. बब्रुवाहन म्हणले फर्स्ट पिक्चर तेगेले. 1973 पर्यंत 72 आमगेले ग्रॅज्युएशन जाल्ले. 72 पर्यंत आमी कॉलेजांत ओट्टो आशिल्ले आनी ताका बी नाटकाचे पिशे म्हाका बी नाटका पिशे तेन्ना आमी अनेक कोंकणी नाटकां हे कन्नड नाटकां त्या वेळाचेर ते केल्ली. ताणें बी पार्ट केल्लो. ते राणा अमरसिंह म्हणून एक नाटक तेगेले अमरसिंह हांव सेनाधिपती पात्र ते आमी यूथ फेस्टिवला वचून घेवन फर्स्ट प्रायज घेवन येयले धारवाडात इंटर कॉलेजीट फेस्टिवलात. तशी तेन्ना धरून हांव परिचय. ताजे नंतर ताणें काम करचे वेळाचेर तागेले बरशी हांव बी शुटींग बी पळोवचे वता आशिल्लो. ते मर्यादे महलो म्हणले एक पिक्चर सिरसींतू शुटींग जाल्लें. तांतू म्हाका एक ताणें रोल दिवशिल्लो. तांतू एक काम केलें. तांचेर चिಕ್ಕಮಗಳೂರಂತ एक 2 ದಂಡೆಗಳು म्हणून पिक्चर आशिल्लें. तांतू एक म्हाका रोल दिवशिल्लो. तशें उठून तागेले उठून हांव कन्नड पिक्चरांत काम करता आशिल्लो. ताजे नंतर फर्स्ट कोंकणी पिक्चर म्हणून सांगलें रे आमगेले एक सूर्योदया प्रोडक्शन्स म्हणून हांगचे बेंगळूरचे प्रोड्युसर ते सिरसीक आयले. म्हगेले बद्दल कोणें सांगिल्लें म्हणून गोत ना तांकां वाटेर म्हगेलें इन्फॉर्मेशन आशिल्लें तांकां एक कोंकणी पिक्चर काडका म्हणलें हें तांणी ते कन्नडान स्क्रिप्ट बरोवन घेवन आयिल्ले. ते पुरो म्हाका सांगून घेवन हांव ते कंप्लीट कोंकणीन ट्रान्सलेशन केलें आनी आमगेले कारवार अंकोला कुमटा ह्या एरियान उत्तर कन्नड जिल्ह्यांत दुसऱ्या लोकेशनात ताचें शूटिंग जालें. हांवें एक मेन रोल बी केलो तांतू. तसो न्हू ते कोंकणी सिनेमाचे म्हाका एक हे संबंध जोडसून आयलो. ताजे नंतर आमगेले कासरकोड चिन्ना तो फेमस डायरेक्टर कन्नड कोंकणी ಒಟ್ಟು ಧ್ವನಿ ಅಜ್ಜೆ ಗಾಂಟಿ म्हणले एक नाटक त्यांनी मुंबईवर एक बस्ती मामन शणे मामाक मेन रोल दिवन घेवन थंय आपण व्हेल्ले आसा. त्यांनी एक उजवाडो म्हणले एक पिक्चर काडले कासरकोड चिन्ना. त्या वेळाचेर म्हाका थंय आपोसून घेवन म्हाका पयलींच्यान परिचय आशिल्लो तेगेलो. तांणी म्हाका आपोवन घेवन कारकळांत एक म्हयनो राबोवन घेवन थंय एक असिस्टंट डायरेक्टर म्हणके तांकां मॉनिटरांत सांगून दिवचें करचें म्हणटून हांव तें केलं आनी हांव तांचो बी एक रोल केलो. तसो म्हाका एक सिनेमा बद्दल कोंकणी सिनेमा बद्दल हें आयलें आसक्ती जाली. ताजे नंतर हांव सांगिल्लें आयक म्हणून घेवन श्रीमती लता पै म्हणून सांग घेवन ती उडपीची एक्चुली ती बेंगळुरा उरता आशिल्ली. दूरदर्शनांत आनी तीक मस्त कॉन्टॅक्ट आशिल्ले. तिणें एक हांव सांगिल्लें आयक म्हणलें एक धारावाही केल्ली. त्या धारावाहींत मेन रोलाक निर्नळी रामकृष्णाक तूं सांगून घेवन ओपसी म्हणून सांगून म्हाका दिली जबाबदारी. हांव ते कडेन रामकृष्णा कडेन उलोवन घेवन ते मेन रोल ताका दिवशिल्लो. तांतू म्हाका बी एक रोल दिली तिगे तागेले फ्रेंड जावन घेवन तांतू बी हांव एक्ट केलें. 52 एपिसोड जाल्ले तांतू मध्ये एक 3-4 एपिसोडांत हांव बी आसा. तशी सिनेमा आनी नाटकां आतां पयर सद्याक बेंगळूरचे आनी एक प्रोड्युसर आयले. ताणें एक कानगोड म्हणून एक पिक्चर केलें कोंकणीन. कानगोड म्हणून ते कानगोड म्हणून एक गांवां नांव ते त्या गांवा नांवाचे एक स्टोरी घेवन आयिल्ली त्यांनी. ताका बी कोंकणी भाशेंत संभाशण तांणी कन्नडान बरोवन घेवन आयिल्ले. हांव ते कंप्लीट कोंकणींत बरोवन घेवन तांचो एक मेन रोल आशिल्लो तो रोल म्हाका दिलो ताणें. आतां एक 2 वर्सां पयलीं ते पिक्चर बी गेला ते अवॉर्डा गेल्या ते नॅशनल अवॉर्डाक. जाऊ कोंकणी कला विभागान तो तुमकां जीवमान साधना प्रशस्ती मेळ्ळी. तो एक खुशी क्षण तर तांचो अनुभव कशे आशिल्लो. अनुभव म्हळ्यार 2016 इस्वीचे वर्षा प्रतिवर्ष कोंकणी अकादमी वतीन 3 लोकांक आयक करून हें दितात जीवमान प्रशस्ती. एक कला विभागांत एक साहित्य विभागांत एक जानपद विभागांत.
2016 2016चे वर्षाचे कला विभागाची प्रशस्ती म्हाका आयक केली, म्हाका नेमणूक केली. आणि ती प्रशस्ती म्हाका 2017 फेब्रुवारीन तो भटकळा भितर जाल्ली वार्षिक प्रशस्ती प्रदान समारंभ म्हणून व्हड प्रमाणाचेर करतात अकाडेमीचे. प्रति वर्ष चलता ते भटकळान जाल्ले कार्यक्रमांत म्हाका ती प्रशस्ती हँड ओव्हर केली तिघ लोकांक. त्या वेळाचेर कला विभागांत हांव, साहित्य विभागांत आर एम शेटकी कोणकी आशिल्ले, आणि एक जानपद विभागांत एक सिद्धी लक्ष्मी सिद्धी म्हणून. अशें ते तिघ लोकांक मेळून आमकां बरे रितीन आयवन डिसोजा त्या वेळाचेर सचेतक जावन आशिल्ले ते विधानसभेचे. त्या वेळाचेर तांगेल्या हातान आमकां ती प्रशस्ती दिवची केली. बारी खुशी जाली कित्याक म्हळ्यार त्या पिरियडांत 2016 म्हणून सांगल्यार मागीर सर एक 50 वर्साची सेवा कोंकणी सेवा जाल्ली कला विभागात. नाटक केल्यांचे, नृत्य रूपक केले, सिनेम केले. तसो न्हू ते जिवनाच्यो खेळ म्हणून ते फर्स्ट पिक्चर नांव हांवें सजेस्ट दवरिल्लें ते जिवनाच्यो खेळ म्हणून. अशें ಒಟ್ಟು कला विभागान मस्तीतलें साधन केल्ले बद्दल म्हाका जीवन साधना प्रशस्ती दिली. मेळ्ळें. आता तुम्ही हे जाले सिनेमा, नाटक, कुठं रेडिओवर सुद्धा अनेक कार्यक्रम केला. तर ताची काहीतरी कारवार, धारवाड वच्ची पण ते कसं केलं तुम्ही? वय थंय वचचें पडटा कारण स्टुडिओ तूं रिकॉर्डिंग जावका न्ही ते भायर केल्यार ताका करेक्ट हे मेळना, ध्वनी मुद्रण जायना. म्हणजे काहीतरी फर्स्ट म्हगेले रेडिओ नाटक स्वार्थी म्हणून ते 1975 तेन्ना हांव मंचकिरी ब्रांचार आशिल्लो. त्या वेळाचेर ते नाटक हांवें धाडिल्लें, स्क्रिप्ट धाडिल्लें. त्या वेळाचेर प्रभास शिरूर म्हणली एकली निर्देशकी हे आशिल्ली, कोंकणी विभाग पळयतली, प्रोग्राम एक्झिक्युटीव म्हणटा तांकां. तिणें म्हाका आमकां आपयलें. आमगेले 7 लोकांची टीम आमी वचून थंय रेकॉर्डिंग करून घेवन आयले. ताच नंतर प्रति 3 महिने 3 महिने मरे एक मनुष्य एक संघाक 3 महिन्या पयलीं आनी दुसरे कार्यक्रम दिवचे जायना आकाशवाणी ह्या रुल्सा प्रकार. तसं प्रति 3 महिने एक पण जाई जुई म्हणून प्रोग्राम प्रति सोमारा रात्री 9 गंटेतून 9:30 पर्यंत असेल. तो फेमस तो कोंकणी. त्या वेळाचेर हे ना, टीव्ही ना, व्हिडिओ ना, कसलं ना. कसं असेल रेडिओ मात्र. रेडिओ स्टार म्हणा व्हड तेन्ना आमकां तो रेडिओ स्टार म्हणा पळय तसले प्रति 3 महिने एक पण आमगेले एक कार्यक्रम येत आशिल्लो रेडिओ नाटक. ते ताजे नंतर साळुंके म्हण आयले, त्यानंतर चेतन कुमार नायक म्हण आयले धारवाडांत. ताजे नंतर अरुण नायक म्हणून की आमगेले होन्नावरचे त्यांनी आयले. ते प्रति आयले मागीर आमगेले एक रेकॉर्ड थंय उरत आशिल्लें. आमकां आपोआपून तुमगेले एक हें दवरया, रिकॉर्डिंग दवरया म्हणून सांगून नाटक एक न्हय अनेक कार्यक्रम दिले आमी. भावसंगमा आमगेले संगीत कार्यक्रम दिला, भावगीतीच्यो. त्यानंतर भाषण, स्वरचित कवन वाचचे कोंकणीचे, ते पुरो कार्यक्रम आमी दिले. साधारण एक 100 वयर कार्यक्रम केले आमी. हय. आता हे सर्व तुमगे साहित्याबद्दल झाले. तिथलं तुम्ही साहित्याक कितले योगदान दिले हे आता तुम्ही सांगलं. तशी तुम्ही एक समाज कार्य बी केलंय की किती? साहित्य आणि समाज म्हळ्यार एकामेकाक पुडसून आशिल्ले ते अविनाभाव संबंध म्हणटा पळय तशी. साहित्य समाज सोडना, समाज साहित्य सोडना. आज साहित्य क्षेत्रांत बी काम करता असताना सामाजिक कार्य बी मस्तीतली इन्व्हॉल्वमेंट केल्या ना म्हणणे. प्रति गावात गेले कडेन खंयचे संघ संस्थक बांधून त्यांच्या लोकांक पुडसून घेवन एक संघटन करून घेवन हांवें केल्या. आता सिरसीतूच आमगेले नेटिव्ह प्ले हे आशिल्ले कार्यक्षेत्र सिरसी जावच्या देखून सिरसीन तो साधारण 75 धरणांची GSB सेवा वाहिनी म्हणून केले आम्ही. ते सेवा वाहिनी तर्फे ना मस्तीतले कार्यक्रम आम्ही करतात. प्रति महिन्याक एक खंयचो तरी कार्यक्रम साहित्यिक उरतलो, सांस्कृतिक उरतलो, शैक्षणिक उरतलो, असे धार्मिक असले मस्तीतले कार्यक्रम आम्ही संघटन केल्या. आरोग्य दृष्टीनं हेल्थ कॅम्प केल्याचे, रक्तदान शिबिर केल्याचे, आयस्कांत चिकित्सा शिबिर केल्याचे, असे मस्तीतले कार्यक्रम केले आम्ही. इव्हन साहित्यावरची समाज. होय. नवीन कम्प्युटर येईल वेळाचेर लोकांकडेन कम्प्युटर डोनेट करून घेवन 10 कम्प्युटर कुडसून कम्प्युटर क्लास केले चेडवांक हांवें. 5 वर्सां ते कंटिन्युअस चलयले 1992-95 वरेक. कडे ताजे नंतर सगळे कडेन कम्प्युटर येवचे सुरू जाले. ताची आसक्ती बी लोकांना कमी जाली. कडे ते बंद केले. अशी
नमुने म्हणा तदनंतर जीवोत्तम जीवन साथी म्हणून आमगेले वय. परतगाळी जीवोत्तम मठात स्वाम्यांनी एक वेबसाईट तयार केले ते प्रति गावात प्रति एक देवस्थाना भितरच करतात दुसरीकडे घरघरांनी त्यांनी पळोवचे जायना थंय एक सेंटर करून घेवन त्या सेंटराची ते येवन घेवन तांगेले जाता आनी पळोवन घेवन तांकां मेळामेळी तसले पुरा लोकांक लिस्ट मेळटा एड्रेस फोन नंबर तांचे कडेन तांकां कॉन्टॅक्ट करून घेवत असले त्या अनुसार एक 10 वर्ष कटल्यान चलयला ते हा. कंटिन्युअस आता तुम्ही लोकध्वनी हे पत्रिके खातीर काम करतना ते कसं तुमगेलं काम पत्रिकेंत म्हळ्यार आतां साहित्य म्हणलें की साहित्य लोकांक पत्रिके बरशी वडनाट उरून उरता हा आणि हांव एक फ्रीलान्स जर्नलिस्ट जावन खंयच्या एक पत्रिकेंत एम्प्लॉय जावन काम केलें ना हांवें फ्रीलान्स आमी बरें बरे आर्टिकल्स आमगेले पब्लीश जातात आतां लोकध्वनी म्हणून पेपर आसा जनमाध्यम म्हणून आसा कारवारचे कोंकण वाहिनी म्हणून आसा आमगेले दीपक शेणवी म्हणले चलयत वय वय त्यानंतर विठ्ठलदास कामत तो अंकोलेचो म्हगेलो क्लोज फ्रेंड तो हे तागेले एक डेली पेपर हुबळी विभागाचे आमगेले उत्तर कन्नड जिल्ह्याचे मेन एडिटर जाला तागेले पेपरान तो तशी प्रत्येक पेपरांत हांव बरयता न्यूज तांडीता नावे अंकणकार म्हणटा पळय कॉलम्स अंकणां आतां मागीर जनमाध्यम म्हणले पेपरांत 235 अंकणां जाली म्हळ्यार 235 वीक्स एक वार बी सोडनासतना हांवें अंकण बरयता आसा विषय खंयचो विषय खंयच्या विशयाचेर आमगेले आमकां लोकांक सांगता अशें दिशिल्ले विशयाचेर बरोवचें आतां सद्याक हांव सिरसीय साद करूं म्हणून एक अंकण बरयता आसा म्हळ्यार सिरसीन साधन केल्ले मस्त लोक आसात वय. दुसऱ्या फिल्डांत कला फिल्डांत उरतले सांस्कृतीक फिल्डांत उरतले आरोग्य फिल्डांत नवे साहित्य क्षेत्रांत मस्त काम केल्ले लोकांले परिचय प्रति वाराक एक मनशाले परिचय करून दिवचे हा तांगेले परिचय तांगेले एक फोटो घालून घेवन एक पेज जावं तितले बरोवन घेवन हांव धाडिता आतां ते 235 जाले म्हळ्यार एक 60 लोकांले परिचय जाले आतां जे सिरचे साद करून म्हणून एक पुस्तक बी जाता आसा जावं तर आत्ताचे तुमगेले वयानुसार तुमगे कामा निमतान तुमगेला प्रगल्भ अनुभव आसा त्या वयल्यान आत्ताचे युवा पिढीक तुम्ही एक कसलो बरो संदेश दिता वय आता पहिलेचे कलांत कोंकणी बद्दल जावं कोंकणी भाशे बद्दल जावं मस्तितले अभिमान मस्तितले ताका प्रोत्साहन दिवतले नाशिल्ले तसो न्हू जाल्यार आज काल दिवसांत मस्तितले प्रचार मेळटा आतां कोंकणी पत्रिका आसा मस्तितले पत्रिका आसा सरस्वती प्रभा आसा हांगचे आमगे कोंकणी कळो पंचकादाई ते उडपीचे हांनी चलयत ट्रस्ट चलयत आसा TMA पै फाउंडेशन चलयत आसा तसले आनी मस्तितले कोंकणी सौरभ म्हणून एक पेपर येता प्रति पेपरांत एक वारा विकली कोंकणी अंक येतात तसले मस्तितले साधन जाल्या आतां कोंकणी अकाडेमी जाल्या हांगा विश्व कोंकणी केंद्रांत तमाम कोंकणी बद्दल मस्तितले प्रचार मेळत आसा जाल्यार पयलींच्या म्हणके आसक्तीन काम करता लोक कमी जाले आतां खंयचे संमेलन जावं कोंकणी खंयचेच भाशेचे बद्दल कार्यक्रम जाले रे थंय पुरा पिकील केसाचे उरतात यंगस्टर्स उरची भारी कमी म्हळ्यार मस्त खंय तरी अप्रूप आसा ना म्हण न्हय जाल्यार युवा पिळगेक आतां इंग्लीश परभाशा प्रभावान कोंकणी खाली घरांत उलोवचे भाशेक म्हणटा पावले साहित्य बरयता लोक आसा जाल्यार लिमिटेड अगदी थोडे लोक प्रयत्न करून बरयत आसत तुमच्या लोकांना निमित्त हो कार्यक्रम चलता नाही साहित्य बरयल्यार बी ते आयकूची आसक्ती बुरका आणि युवा पिळगेक युवा लोकांक कॉलेज स्टुडंट्सांक शिबीर वगैरे करीन आतां अकाडेमी वतीन आम्ही बी केल्या हांव सदस्य आसतना सुमार कडेन केल्या आमी ना म्हण न्हय आनी आतां कोंकणी SLC पर्यंत थर्ड लँग्वेज जावन शिक येता म्हणून कर्नाटक सरकारान केल्या जाल्यार मस्त शाळेंत ना आतां कुमटेचे आमगेले सरस्वती हातूंत मात्र हायस्कुला मात्र आसा बाकी कडेन आतां कारवारांत कोंकणीची इवन आमी एक अकाडेमी मेंबर आसतना आमी एक अभियान केल्ले ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೊಂಕಣಿ ಮಾತ್ರ ಮೂರನೇ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಕಲಿಸಬೇಕು म्हणून सगळे उत्तर कन्नड जिल्ह्याचे शाळेंक प्रायमरी स्कुलांत भेटी दिवन घेवन आमी हे केल्ले प्रचार केल्लो जाल्यार आमी सांगून येयले तितलेच
खंयचेय मास्तरान ताजे बद्दल आसक्ती घेतली ना. थोडेच आता अशें म्हण दक्षिण कन्नड जिल्ह्यांत आनी उडपी जिल्ह्यांत मस्त लोकांनी मस्त शाळेंत कोंकणी माध्यमांत शिकयता आसा. आता तुम्ही इतले वर्ष मजबूत आसा, तुम्ही एक बरे कवी, तुम्ही नाटक बरयताची, हांव तुमगेल कविता आयकल्या, सुमार इतले तुमगे कार्यक्रमाक गेल्या, पण इतले खोल तुमगेल माहिती आजी कळली म्हाका. तुमगेल कोंकणीचो प्रवास अगदी ऐकून खुशी जाली. तुमकां आशी मुखार प्रेरणा येवो, बरे आरोग्य लाहो ही सदिच्छा दिताची. आणि सर्व वीक्षकांना हो कार्यक्रम बरे रितीन पळयले बद्दल तांकां धन्यवाद. आता गेले की थोडे फोटोज आसाची हांगेले ते तुम्ही पळयात आनी खंयच्या संदर्भार ते फोटोज म्हणून सांगतात. हय, हे टू दुसरो कार्यक्रमात हांव सिनेमांत काम केल्ले फोटो. हो. पयले फोटो तो दरोडेಗಳ ನಡುವೆ म्हणून एक कन्नड शूटिंग जाल्ले, कन्नड पिक्चराचे सिरतींचो. तान तो रोल केलो पयलेचे आनी दुसरेचे. ताज नंतर उजवाड म्हणले पिक्चर हांगले कासरकोड चिन्नाले तान तो पार्ट केल्ले. ताज नंतर कानगोड म्हणून एक पिक्चर जाल्ले हांगा सिरतींचोच जाल्ले. आता तग्गू लास्ट रोल आशिल्ले उजवाड पिक्चराचे म्हगेलो रोल तो कासरकोड चिन्नाले डायरेक्शनांत. अशें म्हणटा हे फिल्मांत दुसरे कन्नड आनी कोंकणी फिल्मांत काम केले बद्दल फोटोज. हे आमकां म्हगेले एक भाव संगमा म्हणली एक सीडी जाल्ली. तातूंत 25 हांवें बरयल्ली कोंकणी पद ते आमी मस्त तितले गायका कडेन म्हणसून घेवन ते पदाची सीडी अकाडेमी वतीन रिलीज केल्ली. तेन्ना रॉय कास्टल म्हणून अध्यक्ष आशिल्ले, तांगेले हातान ती रिलीज जाल्ली. ते फंक्शनाक फोटो ते. जयंत कायकिणी म्हगेलो बाल्य स्नेहीत म्हणीत. म्हळ्यार आमी हायस्कुला आसतना धरून तो भद्रकाळी हायस्कुलान शिकिल्लो जाल्यार आमी कंटेम्पररी एका टायमाक. हांव बंकेकोडला हायस्कुला आशिल्लो, तो गोकर्ण हायस्कुला आशिल्लो. जाल्यार तेगेले बापायल निमित्त जयंत गौरीश कायकिणी म्हगेल्या ह्या पुस्तकाक गौरीश कायकिणीन मुनोडी बरयल्या. ह्या भाव संगमा म्हणले पयले पुस्तक हे म्हगेले. आनी काकताळी म्हणल्यावर आज तुम्ही म्हगेले इंटरव्यू घेता आसाचे ह्या पुस्तकांत ह्या पुस्तक प्रिंट करच्याक म्हाका आनी तुमगेले मान्य PR नायक माम तुमगेले माहो तांणी आमकां आर्थीक मदत केल्ली 1990 इसवींत. तशी मस्त लोकांनी म्हाका सहाय केल्लो आसा. सद्याक म्हगेले भाव तरंग म्हणले पेपर आनी एक 50 कोंकणी भावगीतां आसा ते पुस्तक एक हे जाल्या. तदनंतर कोंकणी भाषे इतिहास, कोंकणी भाषेचो इतिहास कंप्लीट फुडें धरून हजारो वर्ष पयलीं धरून कोंकणी भाशा कशी आयली म्हणले बद्दल नागेश सोंदे म्हणल्यान देवनागरी लिपींत बरयले. ते हांव कन्नड भाशेंत केले. म्हळ्यार कन्नड भाशीक लोकांक बी कोंकणी भाशेचें महत्व कसं जालें म्हणले कळका म्हणले उद्देशान. तदनंतर कोंकणी चलनचित्रा बद्दल आज पर्यंत म्हळ्यार हे पब्लिश जाल्ले 2001 पर्यंत जो कोंकणीत पिक्चर आयल्यांचे त्या पिक्चरा बद्दल कंप्लीट माहिती, तांगेले परिचय, ते प्रोड्युसर कोण, डायरेक्टर कोण, ताजे फोटोस आनी ताजी पद हे पुरा घाल्ली तसले एक पुस्तक हांवें तयार केल्ले. अकाडेमी वतीन प्रिंट जाले ते. तदनंतर बँका भितर मोसात मस्त चल्ले सायबर फ्रॉड्सांनी ताजे बद्दल हे बँकांत खंयच्या नमुन्यान फ्रॉड चलताची म्हणले बद्दल हांवें पुस्तक बरयलें बँक कोडाली मोसदाटಗಳು म्हणून. हे पब्लिश जाल्या. मस्त लोकांनी हाजे बद्दल उपयोग घेतला आनी जागृती निर्माण जाल्या. म्हाका आज एक खुशी जाली म्हळ्यार म्हगेले म्हळ्यार PR नायक आनी मस्त इतले समाजीक कार्य केले आमगूत आसा. पण हे सांग गोष्टीन खंय आमकां गुत नाशिल्लें. आज खुशी जाली तुमगेल पुस्तक. नाही तांणी म्हळ्यार आमकां कुमटा आपोवन घेवन आमगेले संघाचे एक नाटक करशिल्ले कोंकणी नाटक. ते पळोवन तांकां खुशी जावन घेवन तुगेले न्ही अशी अभिवृद्धी जावं का तुमी आनी खंय ಮುಂದುವರಿಸು का म्हणना पण कडेन हांवें एक हें दवरलें ताका रिक्वेस्ट. हांवें एक पुस्तक पद बरयल्लें आसाची कोंकणींत ताजी एक भाव संघ म्हणून पब्लिश करता तुमगेले एक सहाय जावं का म्हणना पण इमिडिएट ताणें आमकां आर्थीक मदत केली. म्हणजे त्या काळांत मस्त कमी आशिल्लें 1990 इसवींत ते 2000 के 2,500 रुपये भितर पुस्तक जाता आशिल्लें. आतां जाल्यार 10,000 रुपये 15,000 रुपये जावं. तेन्ना ते बी होडाचे 2000 बी तेन्ना होडाचे जाल्यार तेन्ना आमकां मदत केल्या तांणी. तांणी कडेन हुबळीचे शेषगिरी पांडुरंग कामत
Right. त्यांनी बी आमकां आर्थीक मदत केल्या. हे म्हळ्यार म्हगेले फ्रेंड म्हणून सांगिल्लें म्हगे क्लासमेट ನೀರ್ನಳ್ಳಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ म्हण ताणें 165 165 कन्नड पिक्चरां भितर पार्ट केला. हा कोंकणी हांव सांगिल्लें एक म्हणल्यार धारावाहींत काम केल्या. तसले एक मनशान म्हगेले क्लोज फ्रेंड जावचे देखून तागेले एक जिवन चरित्रे बद्दल कोणें पुस्तक बरयलें नाशिल्लें आज पर्यंत. ते हांव ताजे कडच्यान पुरो माहिती घेवन येवन तागेले घरा वचून तो सिरसिंतूर जाता तागेले तोट बी केलें ताणें. थंय वचून तागे कडेन बसून ते पुरो माहिती घेवन येवन हें पुस्तक हांवें तागेलें जिवन चरित्र रिलीज केलें. हा पयलीं पद्मा वासंती हाताना रिलीज जालें तें. तागेले बरीचशी काम केल्ली एक्ट्रेस ती. हा मस्तीतल्या पिक्चरांत काम केलें तेणें. तिका आपोवन येवन तिगे कडच्यान हें केलें. हें म्हाका हाची प्रशस्ती मेळिल्ली वळा आजीव साधने बद्दल हा. अकाडेमी वतीन 2016 भितर म्हाका हें प्रशस्ती दिली ताजें मानपत्र. हें त्या वेळाचेर दिल्ले स्मरणिका अवॉर्ड. तुमगेल हो सर्व जीवन प्रवास ऐकून भारी खुशी जाली. आमकां बी थोडे शिकच्या मेळ्ळें आणि आमगेल वीक्षकान बी हे कार्यक्रम पळयल्या बद्दल तांकां अनेक अनेक धन्यवाद. तुमकां बी धन्यवाद. म्हगेले बी सगळ्या लोकांक आनी विशेश जावन विश्व कोंकणी केंद्र ह्यो एक कार्यक्रम करचे देखून आमगेले तसले एक येले मरे काही म्हणटात आमकां विशेष प्रचार प्रसार नाका जाल्यार बी आमी कोंकणी सेवा कोंकणी साहित्य संगीत नाटक असल सेवा करत असत. तसले एक मनशाक तुमी आपण ह्या एक कार्यक्रमात आमकां इन्वॉल्व करून आमगेले बद्दल एक 4 लोकांक समजूत दिली तसल तुमकां म्हगेले हृदयपूर्वक धन्यवाद. विश्व कोंकणी केंद्र. अरेंज करचा देखून ते काम शक्य झालंय. सो बरोबर. धन्यवाद.